कुडशे 70 वाठारांतल्या धरणाच्यो लोखणाच्यो प्लेटी काडिल्ल्यान सांठयल्लें उदक बेकायदेशीर रितीन व्हांवता। एप्रिल म्हयन्यांतूच न्हंयचें उदक नेटान उणें जायत आसा। हाका लागून फुडल्या कांय सप्तकांत न्हंय सुकपाची शक्यताय आसा। थळाव्या लोकांच्या म्हणण्या प्रमाण ह्या घडणुकेंत बेकायदेशीरपणान रेंव काडपी लोकांचो आस्पाव आसा असो दुबाव आसा। ही घडणूक उदकाचो प्रवाह वाडोवन रेंव काडप सोंपें करपाच्या हेतान जाल्ली असो दुबाव आसा। ह्या घडणुकेक लागून फकत उदकाचो उणाव जालाच, पूण वाठारांतल्या उदकांतल्या जिवाक आनी जैव विविधतायेक व्हड धोको निर्माण जाला। शेतां पुरायपणान ह्या उदकाचेर आदारून आशिल्ल्यान पिकांक व्हड प्रमाणात लुकसाण जावपाचो भंय आसा। मजगतीं रागान भरिल्ल्या थळाव्या लोकांनी प्रशासना कडल्यान बेगोबेग तपासणी करून गुन्यांवकारांचेर खर कारवाय करपाची मागणी केल्या। आता ह्या प्रकरणात प्रशासन खंयची पावलां उबारता हाचेर सगळ्यांचें लक्ष आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर सपना सामंत।